आतांचे जर पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार खूब लोक डिप्रेशनान वता एक ब्रेकअप जातकीर त्यो केसीस चड वाडल्या. ना तांकां कॉम्पिटिशन खूब आसा न्ही. हय तेंच कॉम्पिटिशन खूब आसा. तूं थंय पावपा जाय. सदां तांच्या दारांतल्यानच पासय मारप जाताली. मुद्दम मारप. हय पासय मारप तशें जातालें आनी बरोबर एकलो वचनासलो हांव. बरोबर ग्रूप आसताले पण म्हाका खबर आशिल्लें ते थंय रावता त्या बिल्डिंगेंत म्हणजे आनी तोच आमगे नाही जाल्यार पासय मारपाचोच रस्तो आशिल्लो. पण वी ऑफन वेन हांव येतलो म्हूण ते रावताले ते दिश्टी पडटा म्हूण हांव रावता. हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. आज म्हजे बरोबर एक अशी कपल्स आसात जेंकां पळोवन म्हाका लिटरली 90साच्यो फिल्म्स याद येतात. केंसाक फाती माळटाली ती, मागीर चिट्स धाडटाली ती, आनी आज खंय तरी तें कमी जायत गेलां. सो तेंच परत एकदां आमच्या मुखार हाडपाक आनी त्या टायमा वयलो मोग एक्सप्रेस करपाक म्हजे बरोबर आसात ज्ञानपीठ एवॉर्डी दामोदर मावजो आनी तांची वायफ शैला मावजो. भाई, तुम्ही इतले सगळे इंटरव्यूज दिल्या. आय थिंक मोर दॅन 100-200 तरी दिल्यात आसतले. सगळे आसतले. पण आज फर्स्ट टायम तुम्ही दोगांय बरोबर दितात आनी तें बी तुमचे लव लायफाचेर. सो हाव आर यू फिलिंग? फायन. वेगळें कांय दिसना पूण बरें आसा. ओके. हांव खूब एक्सायटेड आसा तुमचे बद्दल म्हणल्यार कळून घेवपाक. सो सांगात, तुमी खंय मेळ्ळी, कशे तरेन मेळ्ळी? आमी मेळ्ळी मुंबय पोद्दार कॉलेजीत. तो म्हाका एक वर्स सिनियर. हांव नवें जॉयन जाल्ली आनी त्या वर्सा कॉलेज आमची तुझा है तुझो पाशी नाटक हे करताली. सो हांव उशाच्या रोला खातीर म्हाका सिलेक्ट केलें आनी तो डॉक्टर सतीशाचो रोल करपाक हे जालो. सो थंय आमची अशी म्हणजे मेळटाली न्ही प्रॅक्टिसेक लागून. आनी मागीर जेन्ना एनसीसीच्या कॅम्पाक तो गेलो आनी परत तो आयलो तेन्ना ही हॅड ए होमसीक फिलींग. घराची ताका याद येवंक लागली. आनी मागीर आमी अशी आमच्या क्लासीच्या भायर अशें एक व्हरांडा आसा थंय उबी रावन खबरी मारताली. पण तातूंकच तशेंच अशी आमी आशिल्ले. आमी ताज्या मुखार व्हडलीशी वचून आशिल्ली. तेन्नाचो तो काळूय वेगळो आशिल्लो. तेन्ना म्हणजे हांव हॉस्टेलांत रावतालो आनी हॉस्टेलांतले चडशे भुरगे घर गेल्ले, गोंया परते आयिल्ले. आनी हांव हाजो कॅम्प आशिल्लो नॅशनल कॅडेट कोरचो, एनसीसीचो. आनी ते पयस खंय तरी अमरावती बी तितले पयस गेले, नागपूरचे पेल्यान खंय तरी. आनी थंयच्यान येतकीच म्हाका होम एकलो जालो हांव सामको. थोडे दीस म्हणजे 8 दीस आशिल्ले कॉलेजीक वचपाचें. आनी लायब्ररींत येयल्ले कडेन शैला दिश्टी पडलें. ताजे कडेन खबरी मारल्यो. दॅट वॉज द बिगिनींग. मागीर म्हणटू परत परत मेळप जालें. पूण तेच आमी कॉलेजीच्याच वरांडात मेळटाली. आमी ताजे भायर अशी तेन्नाय बी ती अशी भायर वचपाची संवय बी नाशिल्ली. तेन्ना पयलीं आमी दादर एक कडेन रावताली. पोर्तुगीज चर्च तुका खबर आसल्यार थंयच्यान लागीं आशिल्ली आमचे घर. आनी मागीर आमी आयली पुनावाडी म्हणटात थंय. ते कॉलेजीच्या थंयच्यान लागीं. सो तेन्ना सानवेळचो तो असो आमच्या मुखार असो पासय सदां तांच्या दारांतल्यानच पासय मारप जाताली. मुद्दम मारप. हय पासय मारप तशें जातालें. आनी बरोबर एकलो वचनासलो हांव. बरोबर ग्रूप आसताले पण म्हाका खबर आशिल्लें ते थंय रावता त्या बिल्डिंगेंत म्हणजे आनी तोच आमगे नाही जाल्यार पासय मारपाचोच रस्तो आशिल्लो. पण वी ऑफन वेन हांव येतलो म्हूण ते रावताले ते दिश्टी पडटा म्हूण हांव रावता. एक्चुअली खरें सांगपा म्हणजे वी कंटिन्यू टू मीट इन द कॉरिडर किंवा इन वरांडा. कितें अशें मनान आशिल्लें मातशें काय? ना, फ्रेंड म्हणून वी एक्सेप्टेड. आनी मागीर एक दीस मागीर करता करता मागीर लोकांक भुरगीं मागीर एकमेकाक चाळोवपा लागले, तशें चाळोवपा लागले. मागीर एक दीस म्हाका व्हायस प्रिंसिपल आमगेलो बापट म्हणून आशिल्लो. ताणें म्हाका आपोवन घेतलेलो आनी म्हाका सांगलें पळय म्हणालो, आय कॅन अंडरस्टँड. पण म्हणालो तूं वरांडा रावन कित्याक उलयता? वाय डोंट यू गो आवट एंड मीट हर? हांवें केन्ना येवजूंकच नाशिल्लें. जस्ट इमॅजीन हांव भुरगो तेय भुरगे आनी आमच्या कॉलेजीच्या भायर वचून खबरी मारप उलोवप हो विचार पसून तकले येवं नाशिल्लो. हांव 16-17 वर्साचें. सो हांव त्या मानान बेगीन शिकले. सो 18 वर्साचेर म्हणजे ग्रॅज्युएशन जालें. सो ताजे पयलींची खबरी ह्यो.
somehow we came closer emotionally. आणि मागीर आमी पूण मागीर जेन्ना सरान तुमकां सरान सांगलें की सांगतकीच मागीर स्कुलाक आमी भायर मेळात म्हणून. चडशे वताले ते आमी चड करून गोरेगांवची आरे कॉलनी भितर बसींतलो 1 वराचो अर्द वराचो पावण वराचो प्रवास मेळटालो. परतून येतना आनी 1 पावण वराचो प्रवास मेळटालो आनी ते 1 अर्द वर काडपाक तितलें पुरो जातालें आमकां. बी व्हेरी हॅपी विथ दॅट मच. मागीर मुखार आनी काय ना मागीर एक कॉलेजीचो अभ्यास आसतालो. मागीर आमकां कितें कॉलेजीच्या फंक्शनाक मागीर फीश पॉंड मेळपाक लागले. तशें म्हणजे दॅट वॉज द नॉर्मल थिंग ऑफकोर्स. पूण समहाव वी केम मनान कशें क्लोजर. आयलें तर ना ते सांगपाक पडटा. तूं भुरगें आसा तुका चड बरें कळटलें. त्या मना येतकीच मागीर उलोवन दाखोवप जाता एट सम पॉयंट ऑफ टायम. आणि जेन्ना ताजें ग्रॅज्युएशन जालें हय तेन्ना तेन्ना तो घरा वचपाचो. सो मागीर हांवें म्हज्या आईक सांगलें अशें अशें म्हज्या मनांत आसा. आईक सांगतकर तिच्या मैत्रिणीचो घोव आमच्या कॉलेजाक आमकां हिंदी शिकयतालो. सो ती तांच्या म्हऱ्या गेली आनी ताका विचारलें ताजे बद्दल खबर अशी विचारली. आनी ताणें म्हणलें तो एक बरो भुरगो आपूण जाणा. आनी आमच्या बरोबर आमकां एक प्रोफेसर भावे म्हणून शिकयतालो. ती गोंया वचून आयिल्ली. सो ती हांगा आयिल्ली आमगेर गोंयांत दिसताली मागीर आईक मेळिल्ली इतलेंच. पूण ती आमची म्हणजे परिस्थिती आनी घरचें वातावरण ती खबर आशिल्ली तांकां दोगांयकी. प्रोफेसर भावे आनी तागेली बायल कमलताई म्हणून ते म्हाका खूब लागीं मागीर आयली. मागीर आमकां दोगांयकी लागीं आयली चड लागीं आयली. पूण तांणी सांगलें. म्हणटकर मागीर ती म्हणपाली ताजे कडेन आनी खबर जाय जाल्यार घ्या. त्या भशेन मागीर म्हजी आई तांगेर वचून तांकां मेळ्ळी. मागीर प्रोफेसर भावेन सांगलें तुमी हे करनाकात. म्हगेले जर चली आशिल्ले आपूण शुअर दितलो आशिल्लो. म्हणजे अशे तरेन इतलो तो अशे तरेन मागीर फुडें सुरवात जाली. बट तेन्ना तुमची एज ल्हान आशिल्ली न्ही. अरे हय ना तशी एक्चुअली ल्हान असली पासून न्ही ताका जावूच बरो आशिल्लो. ताका लागून म्हाका पासून ते खरीच नाशिल्लें. 17 वर्सांची म्हणल्यार 18 वर्सांची म्हणल्यार. पूण आनी तुमी तेन्ना कितले एजीचे आशिल्ले. कितें आसतलो 22-23 22 पूण वर्सां. इतले बेगीन लग्नाची खबर. ना सांगतो का ना लग्नाची तो पयलीं फक्त कितें जालें, लग्नाचो तो विशय गोंया काडचो वता पडलो न्ही. न्ही. तो गोंया वता. हय. सो सांगचे तर पडले घरा कडेन. सो तेजे पयलीं तुमचे तांचे पयलीं आमचे तशें ठरिल्लें म्हणजे वी आर मेड फॉर इच अदर म्हणून तें आमकां तेन्ना कळिल्लें. आतां तें घरा कडेन कशें कळोवपाचें हांवें म्हज्या आईक सांगलें. आनी मागीर आई वॉज ऑल्सो अगेन सेम थिंग. आईन म्हाका विचारलें ताका वळखुपी कोण आसतलें. हांवें सांगलें प्रोफेसर भावे आनी तागेली बायल. तांकां ताजे बद्दल त्या दोगां बद्दल म्हज्या आईच्याय मनांत खूब आदर आशिल्लो. ती तांकां वळखताली. तिका जेन्ना तांकां मान्य आसा म्हणून कळ्ळें म्हणटकीर तिका मान्य जालें. अशें तरेन तें तितल्यानच आशिल्लें. लोकां 4 चौगां मदीं पावून आशिल्लें. पूण वी वेरी हॅपी विथ दीस डेव्हलपमेंट आनी वी वेर नॉट इन अ हरी. तो ग्रॅज्युएशन सोंपोवन गोंया येवपा आशिल्लो परतो. सो हय. समहाव म्हाका सांगचेच पडले घरा कडेन. ना जाल्यार हे जावचें मागीर नाशिल्लें. म्हगेलें संबंदीत एक ना वर्स न्ही मेळप उरिल्लें कशें आनी. मागीर अशें. आनी त्या वेळार अशें काय फोन बीन नाशिल्ले कांय नाशिल्ले. पत्रांनी सो पत्राय बी इजिली धाडप काय कशी हे जातली तांगेर फर्स्ट कोणें सांगलें अशें मनांतलें. कोण जाणा It न्ही. was मनांतलें mutual अशें actually. सांगप अशें जालें ना. हय तशें तशें रेकॉर्ड आतां करून सिनेमात दवरला. दाखयतात पूण तशें नासता. पूण इट मस्ट बी मी म्हणजे दोगां भितर. आणि न्ही तो गोव्याला येणार का म्हणून मी नाही म्हणटाले. तुम्ही मराठी उलयताली. मी मराठीच. उलोवपाचें अजून कॉलेजीन उलयता. ना पण लग्न जातकर मागीर लग्न जातकीर जेन्ना ती हांगा आयली तिका पयलीं कल्पना दिल्ली गोंयांत सगळे कोंकणी उलयतात. मराठी म्हणजे काकीक पसून मराठी उलोवपाक येनाशिल्लें. कळटालें. म्हज्या घरान म्हजी आई पयलीं भायर पडली. आई म्हगेली सून आफ्टर माय कॉलेज म्हणजे म्हगे रिजल्ट आयलो आनीक रोखडीच म्हणजे 1 म्हयनो 2 म्हयन्यांनी आई गेली. आई वतकीच म्हाका घरा कडेन प्रॉब्लेम जालो कित्याक जॉयंट फॅमिली. आई आनी हांव दोगांच ह्या सायडीन आनी काका आनी तांगे फॅमिली त्या सायडीन. जरी आमी सामकी म्हणजे क्लोज सामकी फॅमिली क्लोज नीट फॅमिली सगळी म्हगेली बापोल भावणां ही म्हाका भावना म्हगेली. केन्ना बापोल भावणेशें दिसलें ना. म्हणून आमी तशें सगळें एकठांय आशिल्लें. पूण देर वॉज फ्युचर न्ही हेड. हांव करप कितें मागीर आतां BCom जालो. नोकरी करपाची काय बिझनेस पळोवपाचो. हें करपाचें काय तें करपाचें आनी घरा कडेन रावप खंय. आमगे तो पर्यंत आमगेलें सगळें कॉमन आशिल्लें. पूण मागीर एट सम पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम अशें ठरलें की ह्यो 2 फॅमिली सदां काळ आमी एकट्या रावूंक शकच्यो ना.
तेन्ना म्हगेली वेगळी तांगेली वेगळी स्टोरी. अशें हो वेगळेचार जेन्ना जालो म्हणजे अशें डिविजन जालें प्रॉपर्टीचें किंवा आमचे फॅमिलीचें, तेन्ना मागीर म्हगे भयण आयली. म्हगे भयण लग्न जावन दिल्ली. ती हांगा आयली. कितले दीस रावतली? म्हयनोभर रावूं शकता, 2 म्हयने रावूं शकता, 3 म्हयने रावूं शकता. सदांकाळ हांगा रावना. भावोजी म्हगेलो खंय दिवचले आसतालो, थंय काम करतालो आनी ही हांगा म्हणटकीच मागीर म्हगेली आईक खबर आशिल्लें, पूण धाकले भयणीक खबर नाशिल्लें. व्हडले भयणीक कळिल्लें. म्हजे बॉल्सांत शेलाचें पत्र आशिल्लें आनी म्हगे व्हडले भयणीन कितें तरी बॉल्सांत हात घाल्ले करून कितें पत्र मेळ्ळें आनी शी वॉज व्हेरी हॅपी. ती खूब आवडटाली, तिकाय हांव आवडटालो. म्हणजे तिणें तें सगळें पॉझिटिव्हली घेतिल्लें आनी आईक खबर आशिल्लें, दोगांयकय खबर आशिल्लें. पूण म्हगेली मागीर अनफॉर्च्युनेटली म्हगेली भयण, व्हडली भयण भायर पडली. गुरवाचार आयिल्लो तेजे वेळार भायर पडली भाटेरा वेळार. आनी दॅट वॉज एट अनदर शॉक. म्हाका कितें जालें, दोगांय लागीं वयची आनी धाकली भयण आसली मागीर धाकली भयण हांगा रावली थोडे दीस. आनी मागीर आमी थारायलें की सगळ्यांनी थारायलें, म्हणजे इवन म्हगे काका काकीन की आतां म्हाका आनी पर्याय ना. जर थारिल्लेंच आसा जाल्यार फाल्यां जावपाचें तें आज जाल्यार कशें. सो हांव पिरायेच्या 23व्या वर्सा आनी तुवें केन्ना विसरलें 19 वर्सांची. 19व्या वर्सा लग्न जालें आमगेलें. खूब बेगीन जालें. आनी म्हाका दिसता की तें म्हाका आमगेले ज्या तरेन कोर्टशीप आनी मागीरचे आमगेले जे पयलींची कांय वर्सां लग्नाची अशें दिसता की इट वॉज द बेस्ट थिंग दॅट हॅपन टू मी. आनी खरें म्हळ्यार भुरग्यांनी आतां पयलीं लग्न पयस उडयतात, ताजे परस बेगीन लग्न जावन संवसारांत रमप म्हणजे परस त्या हाजेर मुगो ऍडजस्टमेंट सोपी जाता. अर्ली एज म्हणजे तुजे काय कल्पना फॉर्मच जाल्यो नसतात तकलेन. जरी म्हणजे हय वॉटेवर घेवपाचें अशें. पूण हांव जेन्ना हांगा आयलें मुंबयच्यान आयलें, मुंबयच्यान, आनी दादर एरिया म्हणजे जंय केन्ना लायट वचप हो आमकां कॉन्सेप्टच खबर नाशिल्लो. हांगा लायटच नाशिल्ली. सो वचपाचो डिफिकल्ट जावन ना ऑफकोर्स डिफिकल्ट जालें, पूण करपाचें तयारी आसली मनाची. तेच तुका सांगता हांव, त्या वयार मुगो ऍडजस्टमेंट करपाक सोपी जाता. तुजी कल्पना कितें फॉर्म जाल्ल्यो नासतात. सो तशे तरेन जालें. आनीक लायट ना, उदक नळ ना, रस्तो ना, कांयच ना, गॅस ना. म्हणटा ह्यो नाशिल्ल्यो वस्ती म्हाका केन्ना ह्यो वस्ती नासतात ही कल्पना ना. म्हज्या घरान ह्यो आसातच पयलीं बसून. सो आनी मागीर शीत वाळपाक कळना, काही कळना. म्हणजे शीत म्हणटात ते कुकरा लावपाचें. पूण आमगेर कितें जाल्लें, आमी बाय द टायम ताणें दुकान सुरू केल्लें चलोवपाक. आनी तशें जातकर म्हाका अशें जालें की दुकानाचे भुरगे हांगा आशिल्ले, तांकां ते शीत कुकरान लायिल्लें शीत. आमचें दुकान आशिल्लें हांगा. दुकान हांवें चलोवपाक घेतलें. आमची बातमी जाली, म्हाका दुकानान मागीर नोकरेचो विचारच केलो ना. आनी दुकानार एकलो काम, व्हडलें दुकान म्हणटकीर कामाक भुरगीं लागतालो. पयलीं एक आशिल्लो, मागीर 2 जाले. म्हणजे ते घरांतच एक पडटा. ते भायल्यान येताले, कोण पेडणेच्यान, कोण फोंडेच्यान, आनी ते रावपाक आमगेर आसताले. दे वर यंग बॉयज ऑफ 15, 16, 17 अशे वर्सांचे. ते घरा आसताले. तांचे खातीर तरी रांदचें पडटालें. हांव कितें एडजस्ट करूं शकतालो. नुस्तें केन्ना खालें ना आयुश्यांत. आमी नुस्त्या मार्केटान अशें नाक दाबून वचपाची मनशां. क्रॉस कित्याक शॉर्टकट म्हणून. आतां खाता आनी रांदून वाडटा. आनी मागीर एक वेळार तो एडजस्ट जायत आशिल्लो. घरचे कामा भुरग्यांक तांकां जेवणाक शीत आनी हे जाय न्ही. म्हणटकर मागीर ताजी काकीन म्हाका नुस्तें कशें उजरावप, कशें करप, आनी अशें शीत कशें वाळप, हे कांयच वांटपय हें नाशिल्लें. आमगेर मिक्सर आशिल्लो, पण केन्नाय एक वेळार चटणी वांटपाची, ताच्या व्हडली वांटपाची आमचे वटेन चाल नाशिल्ली. मला खोबरं खोता येतं अशें म्हणे तूं सामकें ग्रेट अशें म्हणजे एक तुका खुबशें येता अशें. पोळी भाजी आमटी ते येता, पूण मला खोबरं पण खावता येतं, म्हणजे एक अजापच अशें. पण हांगा खोबरें न्ही, हांगा डेली 2-2 नाल्ल कापपा पडटाले. सो अशें करून हळू मागीर एडजस्ट जायत गेले. वेळ खूब लागतालो. आनी एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगपाची उरली. लग्नाक मुंबय लग्न जालें. लग्नाक आमगे हांगच्यान वराड म्हणटा तशें आमी हांगच्यान हांव, मागीर काका काकी, म्हगेले बापूर भाव, म्हगेले
चौग जाण सुमार मित्र म्हगेले सामके लागींचे नारायण मावजो, शांताराम बालावलीकार, शंभू कंठक. शंभू कंटक असे म्हगेले जे समवयस्क म्हणया थोडे व्हडी आशिल्ले, पूण सगळे आमी एक अशे 10-15 जाण गेले आसतले न्ही, 10-15 जाण आशिल्ले. थंयच्यान मुंबय गेले. मुंबय गेले घरांत म्हगेली बापायन वेवस्था केली सगळे आमचे रावपाची बी. ते लग्न जालें. लग्न जावन येतना आमकां तिकेट काडली येवपाची, आनी तेन्ना गाडी म्हणजे कितें हांगच्यान मुंबय चर्चगेटी वचपाचें दादरच्यान. चर्चगेटींतल्यान ना चर्चगेट न्ही, बोरीबंदर चुकून म्हणलें हांवें, विटी बोरीबंदर वचपाचें. थंयच्यान पुण्या येवपाचें. पुण्या गाडी बदलपाची, कनेक्टिंग ट्रेन आसताली केन्नाय, आनी ती गाडयेन बसून आमी मिर्जी येवपाचें. मिर्जी गाडी बदलपाची आनी मागीर गोंया येवपाचें. हो प्रवास आसतालो. आमी सदां भशेन गोंयकार न्ही, मातशें सुसेगाद जेवून बी भायर सरपाक वेळ जालो. गाडी आशिल्ली कितली सुद्दां 3-3:30 आशिल्ली. आमकां म्हगेलो बापूय म्हाका लागलो बेगीन वचा, टॅक्सी घेवन वचपा जाय आमकां, पावता म्हळ्यार वेळ जातलो. तरी आसतना आमी सुसेगाद सगळे 15 जाणांचें सामान सगळें मोटरीन घालून वता म्हणसर गाडी सुटपा जाली. आकांत आयलो. म्हणजे बेगीन ते हातगाडी घेवन आम्हाला आयले, तांचे सामान सगळें चडयलें, मेजलें बी, आनी आमी धांवले. धांवता तांणी गाडी तेन्ना रिजर्वेशन बी नासता, पूण गाडी धरून ताका धरून दिताले. ताणें आमकां एक 4 बर्थ कितें धरून दिले, आनी त्या प्रमाणे फटाफट गाडयेन सगळें सामान बी केलें. सूळ जालें आनी आमी गाडी सुटली. आमी मिर्जे पावपा वेळार लक्षांत आयलें एक बॅग ना, आनी तें ट्रंक व्हडलें. तातूंत सगळें आमकां आयिल्ली गिफ्टां आशिल्लीं, सगळें सामान आशिल्लें आमकां लग्नाक आयिल्लें तें चडशीं गिफ्टां आनी बाकीच सामान. आनी मागीर लक्ष आयलें हांवें शैल्याक पेजी पत्रां बरयल्लीं फाटलीं 4 वर्सां भितर. ताचो येदो व्हडलो गठ्ठो आशिल्लो. ती सगळीं पत्रां तातूंत आशिल्लीं, सगळीं पत्रां गेलीं. एक वन वे म्हाका आशिल्ली तिसऱ्या मनशाक ताजो काय हे ना न्ही, चोरा पत्रां गेलीं अशें. तुमची यादी गेली. यादी गेली अशें. तें व्हडलें नुकसान जालें म्हगेलें त्या दिसा. तुम्ही पत्र बी बरयनाशिल्ले काय? तोच न्ही, एकच पत्र, एकच सोर्स आशिल्लो. तो एकच. सो दॅट इज हाव. मागीर अशें बडोद्या आसतना हांव कामां वतालें. 1 वर्स आमी ज्योती लिमिटेड म्हणटात थंय काम केलें. आनी मागीर एक दीस ऑफ आसतालो. त्या दिसा भयण म्हजी पत्र पोस्टा उडयताली बरोवन, आनी ताका ती लाच दिवपा म्हणून ताका एक सिनेमा दाखोवप. ते म्हजे पत्र उडयता न्ही म्हण ताका एक सिनेमा दाखोवप त्या दिसा. अशी आमची एक ती हे आशिल्ली डील. म्हाकाय कितें जातालें, हांगा पत्र पोस्ट ऑफीस लागीं आशिल्लें, पूण पत्र येतलें म्हणून अदमास आसतालो त्या दिसा हांव घरा रावतालो. चुकून तांणी पत्र कोणाक दिलें आनी तांणी जर उगडून वाचलें जाल्यार लज जावपा नाका अशें म्हणून ती मागीर पत्र घेवपाक रावतालो. तो काळ वेगळो आशिल्लो. ते कांट यू नो वन कॅन इमेजीन पासून केल्यार तुमकां खरें दिसचें ना अशें. कितलो टायम तुम्ही थंयच रावली मुंबय? गेलो 4 वर्सां. हांव कॉलेजीक गेल्लो न्ही, 4 वर्सांची कॉलेज. मागीर तेजे मदीं आनी लग्ना मदीं कितलो मदीं गॅप? ना मदीं 1 वर्स. एकच वर्स ना, 66 ना, 2 वर्स, जवळ 2 वर्सां. ताका 2 वर्सां, म्हाका एकच वर्स. पण तुमकां भंय दिसूना कित्याक भाभी एखादी एडजस्ट जातली ना, बिकॉज लायफ कंप्लीट चेंज? ना, तेच शैलान सांगलें तें तो पॉयंट हांवें केन्ना ताजो विचार केलो नाशिल्लो. पूण खरें ती पिरायेच अशी आसता की एडजस्ट करपाची तयारी आसता. मोग तो मेजर फॅक्टर. पूण ताचे बरोबर अपेक्षा चड धरून येवप ना अशें. आनी ते येतनाच ह्यो अपेक्षा घेवन आयिल्ले, आनी तागेले आवय पयलीं येवन घरांत पळोवन गेल्ली. म्हणटकीर तिका तिणें थंय सांगलांच आसतलें की येना घरांत. कशें आशिल्लें पूण तेन्ना एनवायरमेंट तुमच्या घरान? जेन्ना तुमी सांगले त्या काळाचेर सांगप घरान आवयक सांगप बी म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. कशें सांगलें? तिका सांगलें, सरळ सांगलें तिका. आनी उपाय नाशिल्लो म्हाका दुसऱ्या. एकच बरें जालें कितें दुसऱ्या कडच्यान कळना जाल्यार तो एक हुस्को आसता न्ही, आनी कोणा कडच्यान भायले बरें कळ्ळें जाल्यार. म्हगेल्या सराक वळखताली, तिच्या मैत्रिणीचो घोव जाल्ल्यान. सो ताज्या म्हऱ्यात गेली. इमिजिएट दुसरे दिसा सकाळी उठना फुडें तिणें सकाळी मागीर बापायक सांगलें. मागीर ती दोगांय थंय गेली आनी ताजे कडेन उलयली. आनी देन दे वर सॅटिस्फायड. मागीर ती आनी ते लोक प्रोग्रेसिव्ह मायंडेड आशिल्ले. लोक अशे संकुचीत अशे नाशिल्ले प्रोफेसर आमगेले. आनी म्हाका खूब मानताले. म्हणजे आमी नाटकांत काम केल्लें, ताका लागून शैला आनी हांव वी बिकेम पॉप्युलर अमॉंग द मराठी फोक्स.
सो चडशे गुजराती नाटक झाले म्हणून तुम्ही नाटक मेळ्ळी. म्हणजे व्हडले नाटक पु ल देशपांडेचे नाटक मुद्दाम 1.5 म्हयने कितें 2 म्हयने असाय चलताल्यो स्पेशल डायरेक्टर आपयल्लो आनी त्या नाटकाक गर्दी खूब आशिल्ली अण्णा बी आयिल्ली तागेली घरची आयिल्ली तांकां बी म्हाका पयलीं तो स्टेजीर पयलीं तांणी मागीर म्हाका पर्सनली दॅट इज हाव एक्चुअली तूं खरीच ना आमी दोगांयनी 2 वर्सां कॉलेजीन बरोबर काडली म्हणजे हांव मेळटकीच मागीर 2 वर्सां बरोबर आशिल्ली पूण 2 वर्सांत आमी केन्नाच सिनेमा गेले ना पूण म्हाका पयलो सिनेमा हागेले बापायन 2 तिकेट काडून आमकां धाडली बापायन न्ही रे, भावान. भावान पण अण्णा खबर नाशिल्ली म्हाका खबर नाशिल्लें ते बडोद्या गेल्ली. ताणें हाडून तिकेटी दिल्यो आनी आमकां सिनेमाक धाडली पूण ताजें कारण हांव रोखडो वचपा आशिल्लो घर न्ही मागीर बीकॉम परीक्षा जातकीच म्हाका काय परीक्षा जाता. बीकॉमाची परीक्षा जाली आनी मागीर म्हाका तिकेट दिवन आमी दोगांय सिनेमा पयलो ती तुमचे एकामेका बद्दल फर्स्ट इम्प्रेशन कितें आशिल्लें? पयले तेन्ना आमकां काय ना अमोंग इतले लोक आसात मागीर एसआय चालू आशिल्ल्यो मेळटाली हे जाताली इतलेच फक्त कितें जाणा बाकीच्यांच्या कडेन अशें मना आयले जायत कित्याक ताच्या फाटल्यान ती सगळीं जाण पिकनिके वचपाची ठरली आनी हाका विचारपाक गेली आनी हाका ताणें सांगलें की हांव आसतलें पिकनिके म्हणटकीर ताका ते अशी एक हेशी केल्ली ती आसतली तूं येता अशें पण तेन्ना अशें कांय नाशिल्लें कळ्ळें तुका पूण तें जुळून आयलें सगळें अशें आनी विचार कसो आयलो तकलेन? कितें आसा चलो आनी चली एकठांय येवप आनी प्रोलोंग अशें ते एकठांय रावप एक म्हणजे मेळत रावप तातूंतल्यान ऑटोमॅटीक ते आवडलें जाल्यार आवडलें जाल्यार न्ही विचार जुळटात जाल्यार पळोवप अशें सगळें ऑटोमॅटीक जायत गेलें तें तातूंत कांय नाशिल्लें कितें आसा आनी तशें कल्चरली आमचे भितर व्हडलो फरक नाशिल्लो आनी नाटकाच्या निमतान आमी पयलीं मेळटालीं कशीं आज एसाय आसा कितल्यांक आसा त्या पासून आमी केन्ना भायर उलयले नात स्टेजीचेर म्हणजे जेन्ना एसाय चलताल्यो तेन्ना पासून म्हाका आमी एकमेका कडेन उलयले नाशिल्ले आतां तुझा रोल आहे चल इतलेंच हाजे नंतर हाजे मुखार ना पूण बरें आशिल्लें. आतां कितली वर्सां जाली लग्नाक? 56 आमी 68 लग्न केलं. तुमची जाली खूब बेगीन जाली म्हणजे म्हजे बरोबरचे जे आशिल्ले दर्या आमचे उदय बाब चंद्रकांत केणी आनी आमची ते आमचे परस म्हणजे परस कितलेशे व्हड आशिल्ले उदय बाब तर म्हणजे परस 4 वर्सांनी व्हड उदय बाबाचें लग्न मागीर जालां काय पयलीं जालां? हय मागीर जालां आमचें पयलीं जालां अशें म्हणजे चंद्रकांताचे उदय बाबाचे तांचे मागीर जालें. हय म्हणजे हे सगळे लग्न म्हणजे मागीर जाल्यार मागीर पयलीं जालां. त्या मनान गोंयाक अशी दादल्यांची तर बेगीन 30-35 वर्सांपर्यंत साधारण कोणी विचारच करनाशिल्लो 25 अशें जालें तेन्ना. हांव कितें करूं शकता म्हणजे ताका बरोवपा वेळ मेळचो किंवा आनी कितें काकासाहेब कालेलकर जो आयलो तो एक व्हडलो विचारवंत रवींद्र बाबान आमची वळख करून दिली तांकां घेवन आमगेर आयिल्लो आमगेर रवींद्र बाबान थरयलें की एक दीस ताका आमगेरी हाडचो म्हणून आनी काकासाहेब कालेलकर आमगेर एक दीस रावपा आयलो रातचो रावलो हांगा रातचो रावलो म्हाका सांगपाचें म्हणजे त्या निमतान आमकां ताजे कडेन उलोवपा मेळ्ळें म्हण तो आमचे कडेन दोगांय कडेन असो इंटिमेटली उलयलो आनी तेन्ना ताणें ताका हांव कितें करूं शकता तर तो म्हणपालो ताच्या दुकानाचा भार घे सोंपें न्ही. सो मागीर हांव हळू हळू चड वचपा लागलें टायम चड दिवपा लागले टायम खूब वेळ दिवपा लागले आनी मागीर एकदां ताका भायर सरपा मेळटकर मागीर तो टायम तागेलो बरोवपाक असो जालो ना तेन्नाच्यान मागीर कोंकणी प्रजेचो आवाजाची हे जाली मागीर आंदोलनां सुरवात जाली चळवळी मागीर हे शिबीर आसा संमेलनां तातूंतच उरलो मागीर हांव तातूंत चड घुसपलो म्हणजे लेखनात घुसपूचे लेखन अशें जावचे परस हे असोच तो मागीर हे जालो. सो मागीर म्हणटू एक तो 50 जाल्ली आशिल्ली ना ताचे पयलीं तागेले दोळ्याचे एक मेजर लेखक म्हणून आय डोंट हॅव एनी रिग्रेट्स म्हणजे मागीर दोळ्याची एक प्रॉब्लेम जालो रेटिनल डिटॅचमेंट तो एक व्हडलो मोठे ऑपरेशन आशिल्लें मुंबय वचून करचे ताजे नंतर मुगेली
हार्ट हार्टाचे. अटॅक आयलो. हार्ट अटॅक म्हाका एक 47 वर्सां आयलो. मेजर हार्ट अटॅक आशिल्लो. मागीर परतून इमिजिएटली देड वर्सां भितर दुसरो अटॅक आयलो. मागीर म्हाका मुंबय वचून बायपास करचें पडलें. 5 ब्लॉक्स आशिल्ले. तातूंतल्यान भायर सरलो, घरा आयलो. मागीर अशें म्हणजे आरोग्याची तेय इश्यूज आशिल्ले आनी ते आसतनाच आमगे दुकान सांबाळप, घर चलोवप, भुरग्यांक व्हड करप, भुरग्यांची चडशी जबाबदारी शैलानूच घेतली. कित्याक म्हजे कडेन म्हाका शक्य नाशिल्लें. एक म्हणजे म्हाका एक फावटी कोंकणीचे आनी म्हगे एक संवय आसा, पाडी संवय ती बरी न्ही. एक कितें आंगार घेतली की तातूंत फूल झोकून दिवप. म्हणटकीच हांव कोंकणी चळवळ म्हणजे कोंकणीक मान्यताय मेळपाकच जाय जाल्यार कितें करपाक जाय तितलेंय केलें. कोंकणी प्रजेचो आवाज चळवळ आंदोलनात झगडपाक जाय म्हळ्यार झगडलो, मार खालो, लाठीचार्ज घेतलो, पांय मोडलो, सगळें केलें. पूण तातूंत रिग्रेट्स मात केन्नाच केले ना. आतां आनी मागीर आरोग्याचे बद्दल सांगतलो जाल्यार सगळ्यांत मोठें म्हणजे दोळ्याचे पयलीं रिटिनल ट्रिटमेंट जालो आनी मागीर 1980 वर्सा जेन्ना टोटल सोलर एक्लिप्स जाल्लें, तुमकां याद आसची ना तूं भुरगे, पूण 1980 वर्सा दनपारच्या 2:30 काळोख जाल्लो. सूर्य सगळो रात जाल्ली. दनपारची 2:30 रात जाल्ली थोड्या वेळा खातीर. आनी मागीर ते गिराण लागिल्लें. ताका टोटल सोलर एक्लिप्स न्ही. ते टोटल सोलर एक्लिप्स लागींच्यान आनीक लागींच्यान गोंयांत जाल्लोच काळोख आनी लागींच्यान पळोवपाक हांव कुमटाच्यान पेल्यान तातूंत सेंट्रल हें आशिल्लें. म्हणजे थंय गेलो आनी थंयच्यान ते आमी पळयता आनी पळयनाका म्हूण सांगिल्लें. आणि सांगताले लोक दारं बंद करून राविल्ले. गॉगल्स घालपाचे किंवा ती ह्याची फिल्म वापरपाची, एक्सपोर्ट फिल्म रेडिओचेर, न्यूजाचेर सामकी वॉर्निंग दिताले. घरा भायर सरनाका. सगळीं दुकानां बी सगळें बंद करून लोक घरा राविल्ले, दारां पसून बंद करून राविल्ले. रस्त्यार कोण दिश्टी पडनाशिल्लो. फक्त फांतोड जातकीर शेवणी चिवतात तो आयकूं येतालें त्या वेळा. आनी हांव तें पळोवपाक म्हणून पयस गेल्लो. थंय पसून रस्त्यार कोण नाशिल्ले. थोडे फॉरेनर, थोडे रिसर्चर्स ते आशिल्ले. आनी हांव वतना तें काळी भिंग घेवन गेल्लो नेगेटीव. तातूंतल्यान बरें अशें दिशिल्लें. जनरल आमी गिराण पळयतात तशें, पूण तें गिराण वॉज स्पेशल. आनी तांणी सांगिल्लें ते अल्ट्रावायलेट रेज तुगे दोळ्याक मार पडूंक शकतात म्हणून. तरी आसतना हांव पळोवपाक गेलो आनी ते बाचिलदारी बद्दल. सो जेन्ना ते सूर्य टोटल सोलर एक्लिप्स जाता तेन्ना रिंग येता आनी रिंगूय येता. एक सूर्य येद व्हडलो, ताजे मुखार चंद्र आसता आनी एक रिंग दिश्टी पडटा. ती रिंग दिश्टी पडप म्हणजे पासून एक खूब समाधानाची एक वेगळे तरेची अजापीत करपी दृश्य जाय. आनी तेन्ना ताजेर एक डायमंड येता ऑन द रिंग. तो डेंजरस. तातूंतल्यान जो रेस येतात ते तुगे दोळ्याक कितेंय डॅमेज करूंक शकता. पूण ते तुका सेलेस्टियल व्यू परतून केन्ना दिश्टी पडचें ना अशें म्हणून हांवें त्या वेळा खिणभरा खातीर नेगेटीव पेरान काडला उक्ते दोळ्यांनी नेकेड आयस. हांवें तें पळयलें आनी हांव घरा आयलो. आनी मागीर खूब खूश हांव. एक म्हणजे हय ना, हांव खूश कित्याक 2 कारणां खातीर. म्हाका कांय जालें ना म्हणून. आनी कांय वर्सान म्हाका वाट पयली कांयच जावं ना, बरो आसा म्हणून. 18 वर्सांनी उपरांत म्हगे दोळ्याक तो बुराक जालो भितर. तो इरेपेरेबल केन्नाच जायनाशिल्लो. पूण तेन्ना बाय द टायम इतले तेंपान तो बुराक जाल्ल्यान म्हाका बऱ्याक पडलो. म्हणजे तो पर्यंत जें संशोधन जाल्लें आनी नवी टॅक्नीक एक तांणी काडिल्ली दोळ्यांत भितर कितें तरी घालप आनी तें ताका सेटल जायसर तुवें फेस प्रोन पोजिशन म्हणजे अशें रावप जवळ जवळ 3 आठवडे अशेंच रावप. तकली सकयल घालून उठप ना, न्हिदून रावप किंवा अशें रावप. तें मात कठीण आशिल्लें. पूण तें जालें आनी फॉर्च्युनेटली म्हाका दोतोरांनी सांगलें की आनी खंयच वचनाका, तूं चेन्नय वच आनी चेन्नय अमुकूच डॉक्टरा दाखय आनी तोच तुका ऑपरेशन कर जाल्यार कर, नाल्यार तुका नाका केलें. तें सक्सेसफूल जालें. एक सक्सेसफूल शंकरा नेत्रालय म्हणून आसा पळय, आनी दुसरेंय मागीर केलें. दोनूय वटेन करचें पडटा. दुसरेंय केलें आनी रिजल्ट्स खूब बरे. इतले बरे आयले की दोतोराक हिमसेल्फ ही वॉज सरप्रायज. तांणी सांगलें की हाजे मुखार करतना डॉक्युमेंटेशन करून दवरया. असो रिजल्ट आमी केन्ना येवना. 6/6 एक्युटी अशें म्हणटा ताका ती आयिल्ली. पूण दुसरी करतकीर हांव मातसो घरा रावलो. पयलीं सगळी केअर बरें घेतिल्लें. ताका लागून आतां सद्याक रायट नाव म्हणजे एक दोळ्याक डॅमेज इल्ली वाडत आसा. ते आतां कांय करूं मेळना. ब्लर दिसता जवळ जवळ वाचपा जवळ ब्लर जालेंच. पूण आतां ल्हव ल्हव आतां
तो एक दोळ्यानच वाचता वता, एक दोळ्यान वाचता, एक दोळ्यान खूप कमी बरयता. दिसता एका दोळ्यान. खूपच आता जालें आनी नाही एका दोळ्यान दिसच ना वाचपा एका दोळ्यान बरें दिसता म्हणजे एका वाचपाक दोळ्यान त्रास तो जायना. जाता. जाता. पूण आतां तातले कितें आसा, देवान अशी एक आमकां देणगी दिल्ली आसा की कितेंय जर जालें तातल्यानय आमी वाट काडटात. जशें हार्ट अटॅक आयलो, ब्लॉक आसलो की मागीर कोलेट्रल तयार जाता, तातल्यान रगत वता, तशें ऑटोमॅटीक जाता. पूण दोळ्यान एक दोळ्यान दिश्टी पडना, दोळ्यान दुसऱ्या दोळ्यान पळोवपाक मेळटा. तातूंत कितें आसा, यू हॅव टू टेक इट इन युअर स्ट्रायड. इट्स नॉट डिफिकल्ट. पूण आय एम हॅपी हे सगळे अनुभव म्हजे वाटे आयले, ताजो हांव खंय तरी लेखनाक ताजो उपयोग जातलो आनी करताय बी. सोंसलें मात ताणें, भोगलें हांवें पूण सोंसली ताणें. अशें तातल्यान वाट काडपाक म्हाका खूब आदार जालो. हे दिस इज द बेनिफीट ऑफ बीइंग आणि दोन्ही अशें जालें न्ही. दुकान चालू तर दवरपा जाय, कित्याक खर्च दोळ्या मुखार आसा. आनी दुकान वाटेन चालू तो दुकान बंद करप म्हणजे दुसरी खूब कडेन कठीण. ताका लोकांचेर अन्याय जाता. हे जाता न्ही. आनी दुसरी कडेन तो केन्ना मुंबय गेलो, तेन्ना मद्रास गेलो. सो तेज्या वेळार दुकान मॅनेज करप आनी ऐन ऑपरेशना वेळार धांवप. दुकान बंद करतकर आमी मागीर दुकान बंद केलें. म्हणजे आमी अशें विचार केलो की भुरग्यांची तिगय चलयांची लग्नां केली. नातरांचे 2 नातू आसात म्हाका, तांच्यो मुजी जाल्यो. सो आतां आमची जबाबदारी काबार. तांची भांडारा जाली, हे जाली, म्हणजे जी जबाबदारी आमची जबाबदारी म्हणून आसता ती काबार. सो आमी थारायलें आतां दुकान बंद करूया. एनिवे कोणीय जाल्यार हे जातलो आशिल्लें, रिटायरमेंट घेतलो आशिल्लें. म्हगेलें कितें आशिल्लें, म्हाका एज अ रायटर म्हाका खंय खंय आमंत्रण येतालीं. आतां समज म्हाका काश्मीराक एक वर्ल्ड कॉन्फरन्स आसा, म्हाका आमंत्रण आयलें, हांव ताका घेवन तूं ते दुकानार बस, हांव वतां अशें जातालें. म्हणजे हांव एक करता कितें, हांव गेल्या केन्नाच हांव सायट सिंगाक वचनाशिल्लो. कारण म्हाका गिल्टी दिसतालें की हांवें ताका थंय बसयलां आनी हांव सायट सींग करप. म्हण हांवूय एन्जॉय जायनाशिल्लो आनी ताका भोंवपाक चड आवडटालें, पूण ताका वचूं मेळनाशिल्लें. तें घर आसतालें, एकलें कितें वतलें म्हूण तें वचनाशिल्लें, म्हजे बरोबर वचूं मेळनाशिल्लें म्हणून वचनाशिल्लें. म्हणजे म्हाका इतलें की चायना वचून आयलो, गल्फा वचून आयलो, सगळी गल्फ कंट्री वचून भोंवून आयलो. नॉट एट माय कॉस्ट. आमी दुकान चलोवन असले व्हडले खर्च बी म्हाका परवडनाशिल्लो. पूण म्हाका ऑफर येताल्यो, कितें स्किम्स आसताल्यो, म्हाका लेखक म्हणून आपयताले. खंय बाकी कडेन वतालो, दिल्ली, मुंबय तर खूब फावटी वतालो. पूण मागीर म्हाका दिसपा लागलें ना, आतां वी हॅव टू पुट एन एंड टू इट. दोगांयनी बरोबर भोंवतलो जाल्यार दुकान आसूं जायना. आय डिसायडेड वन फायन डे तें लागिल्लें नाका, आपूण पळयता, तूं वच न्ही ना म्हळें. आनी एक दीस हांवें ठरयलें. हांवें ठरयलें म्हणपा कारण शी वॉज नॉट सपोर्टीव इन दॅट सेन्स, त्या दीस दुकान बंद करपाक. आय डिसायडेड आय क्लोज इट. आनी ऑन 31 मार्च फिनान्शियल इयर काबार केलें आनी दुसऱ्या दिसाच्यान 2013च्यान दुकान बंद केलें. फॉर द लास्ट 11 years, मोर दॅन दॅट आमी दुकान बंद केलां. वी आर हॅपी. मागीर आमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका अशें खूब भोंवली. जर्मनीक गेली. जर्मनी म्हाका लेखक म्हणून आपयलो वर्ल्ड बुक फेराक. थंय पसून हांव शैलाक घेवन गेलो. अर्दो खर्च म्हाका ताणें दिलो, हांवें खर्च आमी केलो, पूण आमी वी एन्जॉयड. म्हणजे एवर सिन्स देन आमी खंय गेले जाल्यार बरोबर वता. आतां म्हाका ज्ञानपीठ जाले उपरांत, आयले उपरांत कितलींशीं आमंत्रणां फाटलीं 2 वर्सां म्हाका दिसता हांव कितें 50-60 कडेन तरी भोंवलां. म्हणजे वेगळे वेगळे शहरांनी, केन्ना गुवाहाटीक, केन्ना दिब्रुगडाक, केन्ना भुवनेश्वराक, केन्ना अशें वेगळी वेगळी गांवांनी भोपाळा गेला, मागीर परत पैरांग गेला, नाशीक म्हणया, एवढच्यान अहमदाबाद, तेवढच्यान बेंगलोर, ते कितले फावटी त्रिवेंद्रम वचून आयलो. पण बरोबर घेवन वचपाक मेळटा, ताजो म्हाकाय आनंद आसा. दोनूय येता एट दीस एज ऑल्सो. आय एम कम्प्लिटींग 80 नाव 4 दिसांनी. न्हिदून 1 ऑगस्टाक म्हणलो पयशे मागीर. तर सपोर्ट मेळटा दोनी आनी दोगांयची कंपनीय मेळटा. दोनूय वटेन आनंद मेळटा. पण केन्ना असो तुमचो डिसएग्रीमेंट जाता म्हणल्यार ऑफकोर्स लग्न म्हणजे कितें तर जावपाकूच जाय न्ही. ना जाल्यार मागीर सगळें आगो जेवणाक बरी बरी तुका जेवणाक साखरभात बी आसलें जायना, लोणचें जायीच. तूं तोंडार रूच येतलें जाल्यार ना. बट बी ऑलवेज सॉल्व डावन रिझोल्युशन आसता. आमचे मदीं प्रॉब्लेम आसतात, सगळ्यां भशेनच आसतात आनी तातूंतल्यान आमी वाट काडटात. परतून आनी कितें प्रॉब्लेम तयार करपाक नो इश्यूज. पण ते एड्स टू द टेस्ट. आता तुम्ही म्हणलें की आतांची जनरेशन जें आसा तें फास्ट आसा, चित्ता, तांकां कळटा.
पूण आतांचे जर पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार खूब लोक डिप्रेशनान वता एक ब्रेकअप जातकीर त्यो केसीस चड वाडल्या. ना तांकां कॉम्पिटिशन खूब आसा न्ही, हय कॉम्पिटिशन खूब आसा, तूं थंय पावपा जाय. ना आणि एक आसा तातूंत आमचेंय चुकता. म्हणजे जे वेगळे जनरेशन आसा तांगे बापूय तांगे आजो तांगे पेर न्ही म्हणजे जाणटेले ते आपले नदरेंतल्यान पळयतात आनी तांचे कडच्यान अपेक्षा बाळगितात. तेन्ना आमचें चुकता. तातूंतल्यानय बी ते डिप्रेशन वतात. कित्याक तांकां दिसता वी आर नॉट एबल टू मीट अप द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ आवर एल्डर्स. हो एक कारण. दुसरें शेलान म्हणटा तशें इतली कॉम्पिटिशन आसा की तांकां कोप अप करतना धांवन त्या रेसींत फुडें वतले जाल्यार फाटीं पडटात शें दिसता आनी तेन्ना फ्रस्ट्रेशन येता, तातूंतल्यान येता. पूण दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायफ. आनी आमचे भायर नाशिल्लें म्हूण कशें कळटा, दे आर एक्सपोज टू दीस टेक्नॉलॉजी. तुजे बरोबरच्यान जर कोणाकी कोणी डिप्रेशनाक गेली तूं सारकें लक्षांत येता. आमचे वेळार अशें डिप्रेशनाक बरोबर वागता मरे कित्याक कितें उडयत मागीर पिशी लागले म्हणटाले उडय जालें खुशी. आज ताजे कडेन तशें पळयनात, पॉझिटिव्हली पळयतात. तेन्ना पळयनाशिल्लें. हो फरक आसा. म्हणून हांव चड करून सांगता की आयचें जनरेशन आयच्या काळाक सोब सारकें समजून घेवन वागता. आमी कमी पडटात. आमी म्हणजे आमचें जनरेशन कमी पडटा. पूण चिटिंगूय बी तितलीच जाता. म्हणल्यार एक रिलेशनशिपान हांव दोगांयच्या बद्दल म्हणटा. तेन्ना जायनाशिल्लें. तेन्ना डॉमेस्टीक वायलन्स कितली जातालें आनी बायलो आपल्याले उलोवन दाखयनाशिल्ले, टिकोवन दवरताली. लिपोवन दवरताली. चलतले काडुया दीस अशें जातालें. समज हांवें केलें ना जाल्यार हांवें कितें केल्यार भुरग्यांक मागीर कितें जातलें असो जो हे आशिल्लो. आज ती बायल ती आनी आज फायनान्शियली इंडिपेंडंट आसात न्ही भुरगीं. भुरगीं न्ही बायलो आतां फायनान्शियली इंडिपेंडंट जाल्ल्यान तांकां अधिकार येयला, आवाज येयला. नाल्यार पयलीं कितें जालें, घोवान मारल्या पसून भुरगीं रावतालीं. आतां कोण घेता घेना. म्हणजे पयलीं नाका आशिल्लो घोव पासून आमी सोसून घेताले. आज सांगतात हो नाका म्हाका आतां, डायवोर्सा वतात. कितले डायवोर्स जातात? ताजें कारण कितें? ताजें कारण ते विचार करतात. योग्य डायरेक्शनान वतात काय ना ते मागीर तांकां तांगेलो फुडार तांकां सांगतलो. पूण म्हजे कथन तें बरोबर. नाका जावन सोसून घेवन घरांत लग्न टिकोवपा खातीर दीस काडप किंवा दीस सारप, दीस इज नॉट फेअर. ताजे परस एक वेळार सेपरेशन जालें काय ना मागीर नवी बांदप काय ना हें तुजेर आसा. पूण फील फ्री टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ. आनी म्हजे कोतान हें जें एक्सप्रेशन आसा तातूंतल्यानूच ते प्रश्न प्रॉब्लेम न्ही ते. घटस्फोट इज नॉट ए बीग प्रॉब्लेम नवी जनरेशनाक. ओके, आतां लास्ट एक कॉम्पॅटिबिलिटी टेस्ट करया. तुमची कशी आसा ती. फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय भाई. दाखय. सूड. भाभीचो फेवरेट ड्रेस कोड कितें? भाईन बरयल्लो खंयचो नॉवेल भाभीक चड आवडटा? भाईचो फेवरेट बॉलिवूड एक्टर कोण? भुरगेपणांतलो म्हणजे यंग आसतनाचो. म्हजे भुरगेपणांतलो देवानंद. खंयची फिल्म तुमी फर्स्ट टायम थिएटरान पळयल्ली? दोगांयनी बरोबर. गायड देवानंद. गायड. झगडटगीर पयलीं कोण मनयता? सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच. आतां कळ्ळो की जो कादंबरीन कथेन जो इतलो मोग आमकां दिसता तो हांगाच्यान येता. आनी म्हाका अजुनूय तूं आतां हें उतर घालून सांगता तेन्नाच मोगाची कथा बरोवना. मोग आयला, नॅचरल जो येवपाक जाय तितलोच आयला. आनी म्हाका अजुनूय अजाप दिसता की हांवें तुमची लव्ह स्टोरी जाली ज्ञानपीठ एवॉर्डीची. सो दॅट्स इट. थँक्यू. थँक्यू. आनी परतून एक फावट सांगता तुवें जें व्हडलें काम केलां तें आमकां दोगांयकी घेवन हांगा उलोवपाक आयल्यात. आमी कितें चड आसतल्यो मुलाखती कितल्योश्योच जाल्यो. फाटल्या 2 वर्सांचो दिल्या त्यो 50 वयर आसतल्यो. पूण सादारण 100-150 तरी मुलाखती युट्यूबाचेर पासून कितल्यो मेळटल्यो. पूण आमकां दोगांयकी बरोबर उलोवपाक लावपी तूं पळय. खरंच म्हाका
हांव केन्ना आनीक आज तरी हांव अशें नाल्यार हांव कितें सांगता सांगता अशें हे जाता इमोशनल जाता. सादे वस्ती कसली व्हडली गरजेची हाजी आसता अशें न्ही, पूण तशें आज जालना. सो म्हणून हांव केन्ना स्टेजीर बी उलोवपाक वचना. नाटक केल्या पूण स्टेजीर बी उलोवपाक वचना.